आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे। नमस्कार. कारवार न्यूज कोकणीच्या आजा संडेच्या ह्या भागात तुमच्या सगळ्याला अत्यंत हार्दिक स्वागत करता. आजा तुम्ही बी लोकांना प्रश्नाक उत्तर दिवचे खातीर आमच्या स्टुडियोत येयलात. तुमगेला बी हार्दिक स्वागत असा. नमस्कार नमस्कार. आणि तुम सगळ्याक प्रेक्षक लोकांक बी नमस्कार. हाय आज खूप वेळ काडचेत नाका कळ्ळें तुका. डायरेक्ट प्रश्न हय हय प्रश्नाची रात घाल्या. डायरेक्ट प्रश्न हय 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 कितें प्रश्न येयला ते विचारा. आणि लोकांचो तुमकां आमी आभारी कितले आसात म्हणून सांगू शकना. कित्याक म्हळ्यार खूप खूप प्रश्न येऊ लागलात. तुमगे सगळ्याले प्रश्न आमच्यान घेऊ जाते ना हय न्ही. म्हटल्यार खूप प्रश्न येतात आमी कित्याक एक ह्या कार्यक्रमात आमी थोडी अशी तुमगेले प्रश्न घेतात आणि प्रश्नाक उत्तर दितात. म्हणा तुमगेले खूप खूप प्रश्न येयला आनी प्रश्नाच पुराय रास जाते आसा. म्हणा केन्ना तरी घेते घेते वयतले. तुम्ही प्रश्न करचे विचारचे बंद करनाकात. आज एक महत्वाचे लोकांक सांगता हांव. खूप लोक कॉमेंटा भितर विचारतात तो प्रश्न खंय धाडून दिवचो म्हणून. आणि भरपूर लोक कॉमेंटात बी प्रश्न विचारतात. कॉमेंटा भितर प्रश्न विचारनाकात. आजा संडे जेव्हा चालू उरतले तेन्ना सकयल एक अंडरलायन पट्टी येता पळय. ह्या पट्टेचेर नंबर दिला आसा व्हॉट्सअप नंबर. त्या व्हॉट्सअप नंबराचेर तुम्ही तुमचो प्रश्न व्हॉट्सअप करात. हय कमेंट्स विचारनाकात. कमेंट्स म्हटल्यार कमेंट्स म्हणजे आजा संडे पळयल्यानंतर लोक कस झालं बरं झालं तरी दाखल पण हा सकल बरे तू ग्रेट मरे आज तू उजू मरे. उजू म्हण म्हाका केन्ना उजलायता जावं कोणी. हा उर हा हय विचार. बरं आजा पहिला प्रश्न असा. राजेश कुमार पंत हेणी विचारला काणकोणच्यान. तो म्हणटा आजा 1983 चे वर्ल्ड कप कोणाक मेळिले. कळना म्हाका. क्रिकेट खेळात क्रिकेट वर्ल्ड कप उरतो वर्ल्ड कप खेळटाले. तो म्हणटा 1983 सालाचे वर्ल्ड कप कोणा मेळिले खंयची टिमाक मेळिले. ते आनी कितें विचारचें आसा. विन जाल्ल्या मेळिल्ली न्ही. बरोबर आजा राईट उत्तर. विन जाल्ल्याकच मेळटा. कप डिफीट जाल्ल्या तर बाबा विन जाल्ल्याक मेळिले. हय आनी विचार. आणि साई किरण बाबरेकर हार्वर्डच्यान विचारला प्रश्न. हा हार्वर्ड साई किरण बाबरेकर. हार्वर्डच्यान नागा नागा. हा तेगेलो प्रश्न असा. आजा जगातले सगळ्यात पहिले कणंग खंय मेळिले. हे कणंग 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 ते एकादशी उकोण खाता पळय. आता एकादश लागेली या दोन उरतले ताका. जगात सगळ्यात पहिले कणंग खंय मेळिले खंय सापडिले. जगात पहिलेच कणंग खंय मेळिले. जमनीतच मेळिले उरतले. वयर कणंग वयर जायन न्ही जमनीतच जाता. जमनीतच जाता कणंग. जमनीत जाता कणंग जमनीतच जाता. जमनीत मेळिले उरतले. हा वर तर मेळना गॅरंटी. हाय हाय. साई किरण बाबरेकर तुमकां उत्तर आवडील उरतले. आणि त्यानंतर ताजा तिसरे प्रश्न असा. समीर मिराशी बाळणीच्यान. गोंयची बाळी काय हे आमगे हेकातले बाळणी. बाळणी बाळणी बरयला. हा बाळणी म्हटल्यार हेंचेत कारवारचे बाळणी. बैर्या बाळणी. हा ते समीर मिराशी बाळणीच्यान. आजा तिने प्रश्न विचारला आय लव्ह यू ह्या शब्दाचो शोध खंय लागलो. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू हय. हांव तुका प्रेम करता ह्या शब्दाचो अर्थ खंय लागलो. अर्थ म्हणल्यार शोध खंय लागलो. शोध खंय लागलो. सगळ्यात पहिले सांगचे म्हणल्यार हे आय लव्ह यू शब्दाचेर म्हाका विश्वासच ना. कित्याक आय लव्ह यू हांव तुका प्रेम करता म्हणजे ह्या शब्दाचेर विश्वास कित्याक ना. हे कितले दिवस रावतले आनी कितले दिवस रावना म्हण सांगूं जाय न्ही. तशें म्हण म्हाका दिसता ह्या शब्दाचो शोध चायना भितर लायिल्लो उरतलो. चायना भितर म्हळ्यार चले तो चांद तक नाही तो शाम तक. शाम तक हय. सकाळ चल्ल्यार चल्ले ना जाल्यार गेल्या गेले. चायनाचे आमी कितें आतां तुगेले हे आतां विद्युत उपकरण कितें हाड. नो गॅरंटी नो वॉरंटी. ते चल्ल्यार सादारण 5-6 वर चलतात. ना जाल्यार हाडील तिसरे दिसाकच पडंक पडटा. हय हय. बाबा बाळणीच्यान कोण म्हणलो तूं. समीर मिराशी. हे तुगेले ते आय लव्ह यू तेजे ते चायनातच जाल्ले उरतले. त्याच्या नंतर प्रश्न सुनील तळेकर वास्कोच्यान. वास्को हा गोंयच्यान. व्हडलो शिकार प्रश्न विचारला त्यांनी. कितें विचारला. त्याने विचारला घवाक कॉफी जाय आणि मामाक च्या जाय असे दोघाले ऑर्डर एकच पटी येयल्यार ती बायल पहिले कितें करतली. घवाक कॉफी जाय कॉफी कंदी म्हण. हा घवाक तेगेलो माम म्हळ्यार घवाल बापूय सासरो तेणी च्या कंदी च्या कंदी म्हणले. आणि दोन्ही दोघांना एकच पटी ऑर्डर दिली तर ती बायल सगळ्यात पहिले कितें करतली. चूल पेटयतली ना जाल्यार गॅस पेटयतली.
अच्छा चूर पेटेन जाल्यार गॅस पेटेन जाल्यार चूर मुखार प्रश्न घेता मग सगळ्यात पहिले कितें करता मग त्यात करू जाय न्ही तेणी मागीर ते कितें करता ती ठरवू ओगीच लोकांक घराण्यांत कितें हात घाल्या हे बरोबर आहे आमकी त्या पंचायती म्हणला वरती आज पंचायती घेऊ जाय पंचायतीच खूप आसात हा हय त्याच्यानंतरचा प्रश्न असा आजा हा रवी कसबेकर खारगेच्यान हा हय गेलो शेणेल चेडो हा सांग सांग खारगेच्यान हय हय लोक स्ट्राईक करतात हम्म. शेतकरी लोक स्ट्राईक करतात त्यांना सगळं तरकारी टोमॅटो बिमॅटो सगळं पीक होऊन रस्त्याचेर उडयतात दूध विकत लोक स्ट्राईक करतात दूध काढतात म्हणजे ज्यांच्याकडे म्हशी असतात गायी हय असतात हय दूधकार लोक हा ते मी दूध होणं रस्त्यावर उडयतात हय हे तुम्ही तांकां स्वताला नुकसान करून घेता अशें तुमकां दिसता काय दिसना हो ताका प्रश्न आसा हय बाबा रवी हे केले शेणेल चेडो तो रिपोर्टर आसा हे बरोबर आसा तुगेले हे सांगचे बरोबर आसा कित्याक अरे तुमी स्ट्रायक करतले जाल्यार स्ट्रायक करून पुराय हे सगळे तुमगेलेच लुकसाण करून घेयनी जो आतां बाकीच्या भायल्या देशांत खंय खंय तर जपानांत स्ट्रायक जाल्लो खंय एक पटी खंयच्या शूज तयार जावचे म्हणल्यार बुटां पांयां घालचे बूट तयार जावचे कंपनीत व्हडलो स्ट्रायक खंय तेन्ना तेमी काम बंद केलें ना त्या लोकांक ना बूट हाडून रस्त्यार उडयले ना एकच पांयाचे बूट तयार करते उरले खंय एकांतल्यान काम बी चालू उरलें आनी कंपनी कितें इकू जायना मरे एक बूट खंयच्यान विकतलो तितले लंगडे मेळू जाय न्ही हय तितले पांय नाशिल्ले मेळना तशें म्हणून तशें करून स्ट्रायक करता आमगेले कितें शेतकऱ्यान स्ट्रायक केल्यार होऊन घेवन पुरा शेतात पिकयले फळ वस्तू ना जाल्यार कितें तुगेले तरकारी ना जाल्यार धान्य होऊन घेवन रस्त्यार उडयले आनी ते पळयले दूधवाल्यान स्ट्रायक केलें दूधवाल्यान होऊन घेवन दूध रस्त्यार उडयले हा वाट राखता कोणाला सांग कोणाला बँक वाली आली बँक वाले केन्ना स्ट्रायक करताना पैसे हाडून रस्त्यार उडयता बँक वाले स्ट्रायक करतात काय ना येतात बोर्ड घेवन बो मारता वयतात म्हणून अतले करनात ते हुशार आसात तशें म्हणून शिकील लोकां बँका घेता न्ही आनी विचार आणि हाज्या मुखाला प्रश्न असा श्यामल शरद बांदेकर मुंबईच्यान हेणी विचारला मुंबईच्यान हा श्यामल शरद बांदेकर हा आजा तू जर कर्नाटकाचा मुख्यमंत्री झाल्यार हा सगळ्यात पहिले कितें करतलो मातर उबारेचेर बसचें पडलें मरे प्रश्न मात्र वजनशीर आसा न्ही प्रश्न वजनशीर हांव जर तर कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री जाल्यार कितें करतलो काम सगळ्यात पहिले कितें करतलो तुगे प्रोग्राम येवच बंद करतलो अरे कितें आजा अरे म्हाका टायम मेळना न्ही तेन्ना तुगेले आजा संडे हांव अरे कर्नाटकात मुख्यमंत्री जाला तुगेले हांव घेवन सायकल घेवन स्टुडियोत येवन बसतलो काय लोकाल पुरा एकाल तकाल पळयतलो राज्य पुरा मागीर हाती उरतलें न्ही तेन्ना पहिले हे काम करतलो मागीर पळया दुसऱ्याला कोणाला काम आमगेलो प्रोग्राम बंद पडतलो म्हणून बंद पडना आजा संडे बंद पडतलो तशें म्हणना कोणाक हाडून घेवन तूं करूं हरकत ना म्हणून हांव मात्र म्हाका येवं मेळना पयला तूं आपोवप येनाका दुसरं आज मेळू जाय न्ही आजा तुजे भशेन मेळटलो खंय ना आजा हांव सांगू हांव जर मुख्यमंत्री जालो न्ही हांव कितें करशिल्लो खबर आसा मुखाल इलेक्शन लढू पयस करता आशिल्लो सगळ्यात पयलीं ते तेमी करतात न्ही तुगे नवीनच कितें करतलो काय म्हणून आनी हांव हे करतलो पयशाचे पयशे करून जाल्यार जाता हय सांग आनी कित्याक हे सगळे इतल्या खटपट कित्याक करता तर ताजे नंतर प्रश्न आसा आजा कितले प्रश्न जाले विचारील तुवें आतां स जाले आजा सच जाली आज आमगेले 15 प्रश्न आसात सद्या आमी 10 घेतला आज 15 घ्या हा म्हणल्यार प्रश्न खूब येऊ लागला सारखे 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 तेन्नाच 15 प्रश्न घ्या हा 7वें प्रश्नाचे आसा सूरत कदम सूरज का सूरत स्पेलिंग बरें तेणे सूरत SURAT सूरत हा सूरत कदम सदाशिवगड हा सूरत कदम सदाशिवगड हा हय तो म्हणटा आजा फातर उदका वडयल्यार बुडत कित्याक फातर उदका उडयल्यार बुडत कित्याक हय प्रश्न बरो आसा जिवंत रावचो प्रश्न न्ही म्हण जालो ना बुडचो प्रश्न जशे ते नुतनान सोदून काडिल्ले कितें सांग एप्पल वयल्यान सकयल कित्याक पडटा नुतनान न्ही ताजे न्यूटन हा तेणे सोदून काडिल्ले एप्पल वयल्यान कित्याक सकयल पडटा काम सोदून काडिल्ले जशे एप्पल कित्याक सकयल पडटा सांग कित्याक सकयल पडटा ताका उडूं कळना आनी फातर कित्याक बुडता सांग ताका पळोवंक कळना तुगेले फातर उदका उडयला बुडू कारण ताका पळोवंक कळना पयलीं फातरा पळोवंक शिकान मागीर उदका उडय इतले प्रश्न विचारता रे पोरा बरे प्रश्न विचारा रे बरं आजा त्याच्या नंतरचा प्रश्न असा 8वा प्रश्न योगिता नाईक नाशिकच्यान विचारला
तेगेले फ्रेंड आस खंय फेर अँड लवली लावन लावन वयतागलो खंय तेणी गोरे जाऊ कितें करूं जाय अशें तेका प्रश्न आसा. गोरे जाऊ गोरे जाऊ खंयचे ते पोर योगिता नायक नाशिकांतल्यान. नाशिकच्यान गोरे जाऊक तोंडाक पुराय ते मल्लम बिल्लम लावन घेवन पुराय काय उपयोग जालो उपयोग पडना. वयतागलो खंय आता गोरे जाऊ कितें करूं जा काय म्हणटे हय. लागीं कोणाला पिठा मिल उरल्यार तेजेर कामार राव म्हण सांग. पिठा मिल्यार कामार वच. हय सकाळी गेलं सांज म्हणटा पुरो घरात न्हावल्या नंतर परत काळात म्हण दिवसभर घर उरता. दिवसभर घर उरतलो काळा नंतर रात्री न्हिदलो तूं कोण पळयना. हय तूं बाय तशी कर ते बरें आस पळय ना तुगे दोस्ता आसाक नाल्यार तूं तरी कर तुगे लागीं खंय उरतले पिठा मिल्ल थंय वचून राव. आणि हाज्या नंतरचो प्रश्न आसा नरेश सावंत वास्कोच्यान. नरेश सावंत वास्को वास्कोच्यान गोंयच्यान. हा तर तेगेलो प्रश्न हाज्या थांबा एक मिनट हा ताण लागली हाज्या. तान गळ्या कडेन काट येयलच आता. आबा गरम उदक थंड उदक आमी दवरना गरम उदकाचे रुच तल्लो करता. रुचू जालो होता. आता किती शिकपण बी खूप वाढते आसा आणि आता पाऊस पडला उदक काण घेऊन अजिबात नाही गरम करून उदक. हा गरम उदक तापोवन पिवू जाय. गरम उदक तापे ना थंड उदक तापोवन गरम करता. गरम उदक तापे हा तचकन पिवू जाय. हा उलण्याचे उरत नाही ते. हाय आता आज तुझे बरोबर न्हू आता थोडं शिकू लागला. शिकू जाय पोरान केन्ना शिकप. फाल्यां हांवूच थिंगा बसून घेवन उलयत रावतलो तूं बी मागीर हांव नाजाल्यार तर सुरू करूं जाय. हा आजा नरेश सावंताल प्रश्न वास्कोच्यान. आजा आमगेल घरा मुखार एक नवीन भाडेकरी रोव येयलात. घोव बायलान एक चेडू आसा. हांव कोण येईल का म्हण पळयते आशिल्लो 2-3 दिवस पळयलो. तिसरे दीस तेणी म्हाका सान्नी खूड दाखयलो. कोणी बायलेन खंय सान्नी खूड दाखयलो कित्याक उरतलो. तेंगेल घरा मुखार कोण भाड्याक येयला भाड्याक गेला घोव बायलान एक चेडू आसा खंय. हो तेंगेल घराकात कोण येयला म्हण पळयते आशिल्लो. 3 दिसाच्यान पळयते आशिल्लो आनी तेणे हेका सान्नी म्हूण दाखयलो. सान्नी म्हणून दाखयलो. कित्याक दाखयलो उरतलो पण तो म्हणटा ना अशेंच दाखयलो उरतलो तुका तेमगेल पक्षा येता काम विचारा म्हण ती खंय खंयचे तेंगेल पक्षाचें चिन्ह बी उरतलो तशें म्हण दाखयलो उरतलो. आम आदमी बी तेंगेल ते पक्षाचे हे आसनी सान्नी कुटो तशें म्हण दाखयलो उरतलो. बाबा अरे पाप्या लोकाल बायलाक ती 3 दिवस म्हण अशें करून तूं पारकून पळयते रावल्या सान्नी कूट दाखयला आनी कितें दाखयतले. हा बरें काण मारला बरें सान्नी कुटो. पोर लोकाल बायलाक 3 दिसाच्यान पळयता सान्नी कुटो कित्याक दाखयला काम विचारत म्हळ्यार कितें सांगता रे पापिश्टा तुका. लोकाल बायलाक आतां पळोवत न्ही जो तरी बरें बायलेन सान्नी कुटोच दाखयलो. घोव येयल्यार पुराय मागीर ते सान्नी कुट्यान मारले नंतर माव कशें उरता पळय तें दाखयता आशिल्लो. हय असले प्रश्न विचार नाक रे हे तुगेल पर्सनल जाता ते. आनी कितें विचारला. त्याच्या नंतर प्रश्न हाज्या विठ्ठल पागी पैंगिणीच्यान विचारला. पैंगिणी गोवा विठ्ठल पागी म्हणून. तेणे बरयला आजा तुज्यान 8 दिवस न्हिद नासतना रावपाक जातले का ना. तेणे जशें बरें तशें दिसतालें वाचलें गोंयचे भाशेन. आजा तुज्यान 8 दिवस न्हिद नासतना रावपाक जातले का ना. 8 दिवस कित्याक रे कलाकार मनीस हांव कितले नाटक करतलो मनीस हांव 8 दीस कित्याक न्हीद नासतना रावतलो. हा 15 दिवस सुद्दां न्हीद नासतना रावन. 15 दिवस टायम पडला म्हयनभर एक म्हयनो पुराय न्हीद नासतना रावन. 15 दिवस न्हीद नासतना रावन 20 दिवस न्हीद नासतना रावन 22 दिवस 25 दिवस न्हीद नासतना रावन. अजिबात न्हीद नासतना रावतलो म्हण रात्रीन मात न्हिदतलो दिसान न्हिदना. तेणे विचारलें कितें दिवस विचारला 8 दिवस न्हीद नासतना रावू जाता. हय दिवस कित्याक दिवसान कित्याक न्हिदू जाय रात्री न्हिदता न्ही हांव. विठ्ठल पागीन विचारला तू 8 दिवस न्हीद नासतना रावतलो रोवपा जातले का. 8 दिवस रावपाक हांव न्हिदू शकता न्हीद नासतना रावपाक शकता. हय रात्री न्हिदचे हा दनपार न्हिदचे तर म्हाका संवयच ना. हा न्हिदता 9 नंतरच दिवसा न्हिदची ना रात्री न्हिदची. हाज्या तूं कितें तरी उलोव जाय म्हणटालो. एक 10 प्रश्न जाला आमगेले. 5 प्रश्न एक तुमगेले कितें सांगचे सांगून घ्या. हांव ते म्हणलें मागीर सांगचे काय ना रे हे आतां कित्याक अशें एकाद घडामोड जाल्ली तितलेच घेवन बसतले हांव. ते बी लोकांक जाय पडटा मागीर तितलेच कित्याक आमगेले आतां हे आजकाल मरे मस्कर करतेत हसत खेळत रावले न्ही जीवन बरें वयता. हा जाणटेल्याक एक सांगता आपूण जाणटो जालो हे मागीर केस पिकले हा म्हातार जाते येयलो म्हाका तोंडा मिरी पड लागले हे घेवन रोवनी जो आनी तुमगेल वया बरोबरचेच लोकां बरोबर रोवनी जो. तुमच्या पेक्षा नेणटी पोर उरता पळय नेणटी भुरगीं उरता पळय तेंचे बरें रावा. आतां हांवूच मागेल वया भुरग्या बरत रत फिरत म्हणल्यार मागेल वयाच्या लोकां बरत म्हाका कितें आयकूं मेळटा सांग. काल म्हाका 250 जालें रे
गोडमुताचे शुगर शुगर हय हा शुगर तितलें जालें रे नाजाल्यार रे म्हाका ते पयर गुळी मेळना रे ना आनी कितें जालें रे हेंच आयकूं मेळ्ळे शिवाय हेंच ते नेंटेल बराबर हांव तुमचे बरोबर येवन बसता हांवें केन्ना तसले विचार आयकलोच ना मरे तुमचे बरोबर रोवन रोवन हांव बी नेंट जाते थिंगा तशें म्हण हांव वय जाल्ले लोकांक बी सांगता तुमगेले वयाच्या लोकां पेक्षा तुमच्या पेक्षा सकयल लोकां वयाचे लोक उरता पळय तेंचे बरोबर जास्ती हे दवरा संपर्क दवरा तेन्नाच आमगेलें जीवन आमी बी आमकां नेण्टे दिसूं लागतात तेमगेले विचार बरे विचार आमगेले तकलेंत पडतात नेण्टे पोराले आनी आमी बी तेतूंत नेण्टे जाते वयतात तशें म्हण तशें करून पयर पोरान बशीर कडेन म्हाका येयलो म्हूण लागलो मराठी उलयता तो पंचम म्हणून घेवन मराठी हिंदी मिक्स करून उलयता पोर म्हाका बी समाज कळटना न्ही ते येयलो आजा तुका एक प्रश्न विचारू तेंगेले मराठी काय हिंदीन कितें तरी प्रश्न पुछू काय कितें म्हणलें तेणें म्हाका हा विचार रे म्हणून कोंकणी बी उलयत तो मदें खाती म्हणल्यार ताका समा कोंकणी बसना आनी म्हाका समा हिंदी बसना तशें जाला मागीर म्हणटालो म्हाका आजा साकर प्रश्न गेला पळय त्या पोराला प्रश्न पळय अशें तकली पळय साकरीन जर तर उबी रावले आजा कितें म्हणटले म्हणून साकर हा ही साकर ती उबी रावली कितें म्हणटा ताका कितें म्हणटले काय म्हणल्यार साकरीन उबी रावल्यार आनी कितें म्हणटले रे आतां आमगेली साकर वाडली रे म्हणल्यार आतां ते शुगर बिगर म्हणू जाता साकरीन उबी रावल म्हणल्यार कितें म्हणू शकतात म्हणल्यार तूं सांग साकरीन उबी रावल म्हणल्यार खडी साकर न्ही म्हणटा म्हाका खडी साकर खडी म्हळ्यार हिंदीत खडी म्हणल्यार उबी रावल म्हणल्यार खडी साकर खंय म्हणल्यार तो पोर कितलो तकले म्हणल्यार हचकन तेमगेले ते तकलेंतले विचार येता पळय तेन्ना म्हाका हांस येयलो हय तेन्ना आमी हांसून तेजे बराबर खुशेन दिवस काडतात हय खुशेन म्हणटा रे म्हाका याद येयली पयर आमगेले संबंधिका भितर तेका ती एक वायट जालो मनीस वायट जालो खंय ते हे जाते आतां येयल मर हेजे रोग कोरोना तेजेन वायट जालो आतां तेगेले मडी बिडींग हाडूंक जायना म्हण जालें ना हाडल्यार बी लासतलो कोण मस्तडीचेर व्हरतलो कोण गांवांत हाडला मागीर कितें केलें त्या सिव्हील हॉस्पिटलांतल्यान खंय थंयच्या कारवारच्या मस्तडीचेर वयले हांगा ते सर्वोदय नगर दिवेकर कॉलेजा मुखार ती मस्तनाट ना हा थंय घेवन गेले थंय घेवन गेल्यार ते मुन्सिपाल्टी गाडयेचेर वयल खंय हांव गेलो ना रे हांव गेला ना जाल्यार तूं म्हाका बसून बी घेयनाशिल्लें ते बरोबर तूं वतना म्हण खबर आसा खंय वतना हय घेवन गेल म्हण जालें घेवन गेल्यार तेमी त्या मुन्सिपाल्टीचेर गाडयेचेर वयल म्हण तेमी मुन्सिपाल्टी लोकांना 5,000 रुपया मागले खंय जळो व्हरचे खाली व्हरचे आनी तेमी ते व्हरून घेवन ते उठोवन घालचे 5,000 रुपये सिव्हील हॉस्पिटलांतल्यान दिवेकर कॉलेजा कडेन म्हणटा 2 किलोमीटर ऊन घेवन त्या गाडयेक कितलो खर्च येतलो म्हाका सांगा 1000 तरी येतलो 1000 येना आनी सरकारी आय थिंक गाडी फ्री उरता हय गाडी हय एम्ब्युलन्स गाडी फुकट न्ही ती मागीर जालें म्हण जालें वयले 5,000 तेणें मागीर लास्ट मागीर त्या मनशान तेंगेले ते घरांतलोच मनीस तो मागीर ताका ना कशें करून मागीर ताका ना आमचे कडेन तितलो गरीब रे पाप तेमगेली बी परिस्थिती तशी दिवं सारकी ना पयशान बी जेन्ना थाट माट उरले हरकत नाशिल्ले जालें म्हण जालें तेजे पयलीं सांगता हांव हे तेजे फकाणकी जाली मागीर सांगता हे पयलीं सांगता न्ही आमगेले जेन्ना मुन्सिपाल्टीची जे गाडी फुकट लोकांक दितात तेन्ना हे लोक पयशे मागता म्हणल्यार हे अधिकारी लोक करता कितें तेमगेलो वांटो उरतलो तांकां वांटो उरता म्हण जालें ना हे नाजाल्यार लोक प्रतिनिधी करता कितें अरे लोकां कडेन पयशे ना असले परिस्थितीत लोक कशें करून दिवस काडटात आनी तितून भितर तुमी ते गाडयेचेर व्हरूंक तुमी 5,000 रुपया मागता म्हणल्यार लोक मरता पळयतात रंगीत तुमी रंगीत खंय गोरू मरता म्हणून बडक पडटा पळय हुण घेवन चोचोवन खाता कोणी मरता लोकांक मड्याचेर चपात लाटून खाता का म्हणून घेवन मनीस पड आसा तुमकां कित्याक जीव घेवन आसा का म्हणून घेवन एक मडे व्हरूंक तुमकां 1 किलोमिटरा भितर तुमी मडे व्हरूंक तुमी गाडयेचेर 5,000 रुपया मागता म्हणल्यार कसले मनीसपण उरले तुमगेले मातर तरी विचार करा फाल्यां तुमी बी मरचेत आनी तुमी बी माते मेळचे आनी तुमकां बी उजो लावचो तेन्ना बी तुमगेल्या घरांत असली परिस्थिती उरल्यार करतले कितें म्हण हे विचार करा ते जालें तेमगेले ते आमकां लोकल पंचायत आमकां कितें जाय आमगेले आमच्यान जावच ना हिंगा हय जालें म्हण जालें मागीर तेणें लास्ट कशें करून 2,500 रुपया दिले 2,500 दिले नंतर हांवें मागीर विचारलो बाबा अरे ते पयशे मागीर हय रे खरें हय रे का म्हणून घेवन हय आजा पयशे मागीर हय मागीर तूं 2,500 रुपया कित्याक दिले तर काय चलना हाय चाल ताका ना आजा कितें करतले तांकां तेमी तितलें मागताले तरी हांवें 2,500 रुपया कुशेन काण दिलो म्हण म्हाका कुशेन काण दिलो
अरे बापयांदो तुमगेल्या घरातला बापोल मेला आणि तू खुशेन तांकां 2,500 पय दिता म्हणल्यार तर तो मेल्लो खुशेन दिता का त्यांनी 5,000 मागील कमी मागल म्हणून खुशेन दिता म्हणून कितें म्हणून सांगचें हांवें खुशी केन्ना येता कोणी जल्मा येयलो कोणा लग्न जाले ना तेन्ना खुशेन दिवं हरकत ना अरे मेल्ले तूं बी खुशी खंयच्यान येयली तुका तो मेलो म्हणून खुशी का तेमी मसनडीचेर होयल म्हणून खुशी का गव्हर्मेंट गाडयेचेर तेगेले मडे होयल म्हणून खुशी तुका कितें सांगतले आमकां येता हांसू सारकीच गोश्ट न्ही कोणी मेल्यार बी खुशेन दितात म्हणलें तर उरलें कितें तूं आनी तेमी मागचे 5,000 मागची चूक आसा म्हण जालें तूं तेमी खुशेनच मागील म्हण जालें खुशेनच मागील आनी हेणी खुशेन 2,500 रुपया दिले म्हण जालें ना तसले परत तशकन मरे अशकन एक एक भानगड येतात पयर आतां लॉकडावन जाला चोर लबाड लोक हे तशाच चोर लबाड म्हणटा याद येईल म्हाका हे आतां लॉकडावन जालें चोर लबाड्याला बी सांगता तुका आतां हे लॉकडावन जाला बँकांत आतां कोणा कडेन कॅश ना रक्कम ना आतां रक्कम ना अजिबात ना जाल्यार पयर त्या बँकात आमगेले तेंचे बँकात चोरू गेले खंय बंदूक बिंदूक घेवन हे सांगील गोश्ट म्हाका हांवें पळयलें आनी कोणें म्हाका लोकांक चोर बंदूक घेवन गेले काय चारी कातल्यान सगळ्या बंदूक दाखोवन घेवन तुमगेल्या बँकात आसा कितें कितें काडा बिडा मॅनेजर बडे भिवून घेवन हेकात तेकात जालें खंय आनी मागीर तिजोरी चावी घेवन तिजोरी ओपन केली तिजोरी पळयल्यार काय ना बँकात पैसेच ना पयस ना मागीर बँका मॅनेजराक ते बंदूक कानपट्या लायल खंय कानपटाचेर मागीर बँका मॅनेजर म्हाका पांय पडटा म्हाका सोडा आमचे कडेन आतां सद्याक रक्कम काय ना तुमकां चेक जाल्यार दिता म्हणून हा चेक दी म्हणलें खंय म्हणल्यार कितल्याच जायी काय चाल काय 5,000 5 करोडा चेक दी म्हणलें 5 करोडा चेक बरोवन घेवन कोण हे चोर गेले चेक घेवन गेले हय चेक घेवन गेले आनी तिसरे दिवस तेल धरले तेमकां कशें सांग चेक बँकेर घायल उरतलो चेक घेवन बँका ड्रॉ करूं येईल तो चोर पक्का चोर न्ही हो कच्चा चोर असली हे चोर लबाड म्हणटा ही याद येत म्हाका जाले हे सगळें जातात आतां हे कोरोनाचे आतां कोरोनाचे म्हणटा खूबच बेजार दिसता आनी आतां पळय सद्याक आमगेलो जिल्हा मंत्री हो रे शिवराम हेब्बार तेमी कोरोनाची किट कन्न वाटू लागला तुम्ही सगळं गोळी बिळी तशेंच मागेल्यात एक दोस्ताक दोस्त म्हणल्यार दोस्ताल चड होतो आतां तो मागीर दोस्ता लेवलाक तशें आसा म्हणल्यार तेजे बरात राव जास्ती मागेले अशें रावप म्हणल्यार उलणी बिलणी जाते रावतात फोनाचेर तो म्हाका म्हणून लागलो आजा आमकां कोरोनाचे कितें दिला किट दिला पर न्यूजात बी गेली तुम्ही कोरोना किट वाटता हय हय नाही म्हाका बी दिले रे म्हणलें म्हाका आमगेले हेमी दिल्ले तुमगेले आमगेले पयलेचे MLA कोण आशिल्लो आमगेले तो सतीश चैल आनी तेमी लोकां दिवं म्हाका बी येवन पाविल्ले जाणटे लोकां म्हणटा रे म्हण तेजेर सगळें बरयलां खंयची गोळी इटामीन C आनी तुगेली खंयची तरी गोबी चिल्ली कितें म्हणटा हिमोगोबी वाडची गोळी उरतली हा ती ते नंतर अशकन कितके दिलात म्हण तेजेचेर घेवची कशी म्हणून सांगलें ना हांवें मागीर तेका तेणें सांगता तेका दिलात न्ही हांवें म्हणलें बाबा तेकाच विचारल्यार कळटलें कशी घेवची हांवें म्हणलें बाबा तेमी त्या तुका गुळी दिलात आतां म्हाका बी दिलात ती गुळी घेवची कशी काय विचारल तेका हांवें हो कितें म्हण सांग म्हाका तांबर उदक घेवच खंय पयले घोट मान घेवच खंय मागीर ती गुळी तोंडा उडयच खंय परत ती उदका घोट घेवच खंय गिळ घेवच खंय बरोबर सांगला कितें बरोबर सांगलो कशी घेवची म्हटल्यार केन्ना घेवची खंयच्या टायमार घेवची जेवण नंतर घेवची का बाबा जेवण नंतर घेवची का जेवचे पयलीं घेवची का न्हिदचे पयलीं घेवची दनपार घेवची सकाळी घेवची हे विचारताले न्ही तेका हांव आज तशी विचारत असेल ती गोळी कसकन घेवची म्हणल्यार तेणें आतां म्हाका इतलें वर्स काडलाय म्हाका गुळी कशी घेवची म्हाका खबर ना तर हा बरं आज मुखाल्ले प्रश्न घ्या टाइम खूप जाते असा परत पाऊस येईल नंतर होऊन सोडच पडल तुका कित्याक म्हणतो पाऊस पडटल म्हणटा प्रश्न घ्या हा तुगेलो प्रश्न घे म्हाका होऊन पावयच बेजाराक हा घे ओतूक अडचणी आज घे 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 तुगेलो प्रश्न घे त्यानंतर प्रश्न आजा अनिल राणे यांनी विचारला
खंयच्यान कारवारचे ते हल्ली रावता सौदी अरेबिया, हा सौदी अरब, भायल देशात भायल देशात रावता ते. बाबा येत असताना खाजुरा पाकिट हाड रे. अनिल राणे. हा हय खाजुरा पाकिट घेऊन ये. बरं, अजय त्याने प्रश्न विचारला. प्रश्न थोडं कन्फ्युजिंग असा, पॉलिटिकल बी थोडासा असा, घेऊचे का घेऊचे ना मी विचार करताना पहिले, नंतर म्हटलं घेऊन थोड्या लोकांनी विचारलेला असतो, आम्ही काय करायची गरज ना. किती घे उरलं तर किती लोकांना विचारेल आम किती असा. हय. हा त्यांनी विचारला, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या बॉर्डराचेर एक विमानाचो अपघात झालो. केन्ना खंय तर केन्ना झालो ते बरयलें ना तेणी. त्या विमानात 100 लोक प्रवास करते आशिल्ले. हा त्यापैकी 60 लोकांक पाकिस्तानात पुरले खंय, उरील लोकांक खंय पुरतले, हो तेगलो प्रश्न आसा. पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या सीमेचेर हा शिमेचेर हय विमानाचो अपघात झाला. झाला खंय. हा त्या विमानात 100 लोक प्रवास करते आशिल्ले खंय. हा त्यापैकी 60 लोकांक पाकिस्तानात पुरले खंय हा आणि उरील लोकांक खंय पुरतले असं तो विचारता. 60 लोकांक पाकिस्ताना पुरले, हय उरील लोकांक खंय पुरतले का म्हण. हय. उरील लोकांक कित्याक पुरू जाय तर. उरील म्हणल्यार जिवंत उरील म्हणून जालना तेमी. उरील म्हणल्यार जिवंत उरील. उरील लोकांक कित्याक अरे बाब्या तितले उरिलेत ओढ आणि तितले उरिल्या परत कित्याक पुरू जाई. बरो विचारता प्रश्न हेंच्यान सौदीच्यान हे विचारले तेणी म्हाका. हय. हरकत ना, प्रश्न बरो आसा. म्हणल्यार लोकांक कितें सांग, हो तकली पाड करचो प्रश्न हो. तकलीफ वाड करता प्रश्न. हय बाबा कितें करतले काय करतले म्हणल्यार हे सांगू गेल्यार सोंपें, पण तेगेर कितें प्रश्न देवा उत्तर कितें खबर ना म्हाका कितें करतले म्हणून. उरील लोकांक अजून एक गडबड आसा प्रश्नात. आता लक्षात येईल म्हाका. कितें तेणी म्हणला पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या सीमेचेर. आता पाकिस्तान खंयचिकात आणि बांगलादेश खंयचिकात, थंय आनी खंयच्यान सीम येयली. कन्फ्युजिंग प्रश्न ताजेर. आमकां बगलाट पाण करून घेवन आमकां नाडो पळयतो. नाडो पळयता. हय. आमी हुशार आसात. पळय रे तो सौदीत रोवन घेवन आमकां थंयच्यान नाडो पळयता. कितें व्हरू खजुरा पाकिट घेवन यो. मुखाल प्रश्न विचार. मुखाल प्रश्न आसा, गौरीश पडवळकर, कल्याण मुंबईच्यान. जमिनी भितर लावा आसा खंय जाल्यार तो भायर कित्याक दिसना. जमनी भितर लावा रस्तो पळय. हय लावा आसा जाल्यार तो भायर कित्याक दिसना. कित्याक दिसना. कित्याक दिसना खंय दिसना? ताजेर तुका विचारला प्रश्न. दिसना न्ही. आतां मागेर नातवान पयर गेली फोन खंयचो तर तो खंयचो. लावा. जमनी भितर तरी लावा उरलो. हांगा लावा, ओप्पो, सॅमसंग, नोकिया सगळे दिसतात. लावा तो भितर उरल्यार बी वयर बी दिसता. अच्छा, आज तू मोबायलाचेर पावलो. आसूं जगदीश पाडवळकर, तुमच्या प्रश्नाचे फनी उत्तर तुमकां मेळील उरतलें अशें म्हाका दिसता. फकांडेच उत्तर हा. मागे हांव बी खूब हुशार म्हण समजून घेना. फकांड करून उत्तर दिवचे. तूं बी हांस हांव बी हांसता. हे तुवें विचारील मरे म्हाका निधीर कडेन मरे अशें मागीर एक याद येतात. थंय मागीर एकलोच हांसता हांव. आनी तेजे नंतर प्रश्न आसा, ज्योती हरिकंत्र कारवारच्यान. तेका प्रश्न आसा, एक घरात एक कॅपो, एक कुड्डो आणि एक लांगडो रावतात खंय. एक कॅपो, एक कुड्डो आणि एक लंगडो एक घरात रावतात. एक घरात रावतात. हरकत ना. हा त्या तिघांपैकी पीठ दळण हाडूंक कोण वयतलो, लंगडो, कॅपो का कुड्डो, हे प्रश्न तिने विचारला. कॅपो, कुड्डो आणि लंगडो हे घरात उरतात. त्या तिघांपैकी कोण फीट दळण हाडू वयतलो. हय बाबा म्हाका एक सांग, हां फीट कित्याक दळू जाय. दळणूच फीट जालें उरता न्ही ते. दळण पीठ जालें उरता. गंव दळू वचूं शकता, तांदूळ दळू वचूं शकता, फीट दळण आनी कोण वयतलो. हो प्रश्न कोण आमगेलो ज्योती. बाये हे तुवें म्हाका पिशार चालला न्ही. बरें विचारता तुमी, हरकत ना. फीट दळण हाडू कोण वचनात. गंव जावं तांदूळ मिरसांगे पीठ अशें करून हाडूं येतात. अजय तेच्या नंतरचो प्रश्न आसा, सुनील नाईक शिरवाडच्यान विचारला. हांवें गेल मधुकराल चेडो मनोहर की मधुकर याद येते ना. तेगेलें दुकान आशिल्लें म्हाका. ते पयलीं याद आसा. नारगिरीत दुकान आशिल्लें तेमगेलें, किराणी दुकान आशिल्लें. हां हां सांग. तेका प्रश्न आसा, कोरोनाक जर कोंकणी भाशेंत नांव दवरतलो जाल्यार तूं नांव कितें दवरता आशिल्लो. ह्या कोरोना रोगाक आमी कितें करता सद्याक म्हाका सांग. सद्याक पयलीं आमकां कोरोना रोग लोकांक येयनी जो म्हणून लोक करता कितें. गच्चीत बी वचनात, आनी लॉकडाऊन करतात, आनी हात धुवचे, हाताक सॅनिटायझर लावचे, आनी तोंडा मास्क घालचे. हे मेन
पयलीं दिसता कितें कोणाक पळय तोंडा मास्क हा आतां तोंडा मास्क घालचो रोग म्हण जालो हा. आनी आतां कितें म्हणचे पडले कितें म्हणचे तूं कोंकणांत कितें म्हणचे हेका हय तोंडा काश्टे रोग तोंडा काश्टे रोग कोरोनाक तोंडा काश्टे रोगूच म्हणचे पडले ना हय तोंडाक तोंडाचे ती अशी उरता ती अशी ही अशी तोंडा काश्टे रोग हय सुनीला हे तुगेले तोंडा काश्टे रोगात तू पडनाका घरांतल्यान भायर पडनाका पोराक बिराक बायलेक बिलेक आईक बाबाक बी घरांतल्यान भायर पडू दिनाका बरो कोण रो नाटकां पाड करता हो पूर नाटकां पाड करता अच्छा. म्हाका खबर आसा हां ಒಂದು वर्सा नाटक ना म्हणून बेजार बी करनाका हां मुखार वर्सा येतल कशें रात जाले नंतर परत उजवाडटात रे केन्ना जाल्यार केन्ना उजवाडटले कित्याक टेन्शन घेत तूं आराम रो बरं आज आता लास्ट प्रश्न लास्ट लास्ट 15 प्रश्न होता हां स्वाती बांदेकर नाचणे बाग माजाळी नेचकन बाग नाचकन बाग का हा ना नेचकन बाग नेचकन बाग हा नेचकन बाग नेचकन बाग हा हां नाचन बाग असं बरेल तेणे हां नेचकन बाग हा नाचकन बाग माजाळी हां तेगेलो प्रश्न आसा धू कुळारा वयतना आवयगेर वयता म्हणटात तू कुळारा वयता हय कुळारा वयता आसतना आवयगेर वयता म्हणटात सारकें सारकें आवगेर वयता बापायगेर वयता म्हण कित्या म्हणनात हो प्रश्न तेगेलो हो प्रश्न तेगेलो धू कुळारा वयता आसतना आवगेर आवयगेर वयता वयता कित्या म्हणटात बापायगेर वयता कित्या म्हणनात कोणी विचारला स्वाती बांदेकर नाचकन बाग माजाळी धू कुळारा वयता आसतना आवगेर वयता कित्याक म्हणटा खबर आसा जावय जेन्ना बायलेलो आवयगेर वयता आसतना मामेगेर वयता म्हणटा ना मामागेर वयता म्हणटा मामागेर वयता ती आवयगेर वयता म्हणटा म्हणून हांव मामागेर वयता म्हणटा आतां आज दोग लोक वयते आसा आमी समजून घे आतां येत आमगेले कोण हे स्वाती बांदेकर आणि स्वाती बांदेकर आनी तेगेले घो तेगेले वयते आसात हां स्वाती बांदेकरा तुवें विचारलो बाय खंय वयता गो काय म्हण आवयगेर वयता ते म्हणटले हय. तेगेले घोवा विचारलो बाबा खंय वयता रे मामागेर वयता म्हणटा मामागेर वयता म्हणटालो हय तो मामेगेर वयता म्हणटा मामेगेर वयता तशें म्हणटा म्हणून धुवा आवगेर म्हणटात आनी जावय मामागेर म्हणटात हय हे जाले हे तुका जाले प्रश्न जाल्ले हय आजा 15 प्रश्न थरले आता बक्षीस उलयचे असतो बक्षिसा प्रश्न न्ही बक्षिसा पक्षा मरे ते पळय लॉकडावन जाला हय सरकारान कितें केला आदेशीत केला की अमूक टायमाचेर आतां टायम बी आतां 3 दिवस हे केला कितें शुक्रार शेनवार आनी आयताराक सगळें बंद शुक्रार शनिवार आयतार सगळं बंद हय सोमार मंगळवार बुधवार ब्रेस्तार मात्र 8 ते 12 वाजे म्हटल्यार गरजेची वस्तू खरेदी करूंक तांकां अवकाश दिला हां बरोबर आनी कितें केला जर तर कोणाक कितें बाबा मदे खातीर कोणाक कितें जाय जालें गरजेची वस्तू जाय जालें कितें तांदूळ जाय जालें कितें जाय जालें तर तुमी दुकानदारान नाजाल्यार कोणी तांकां घरात दारा व्हरून घेवन पावयचे दुकानदारांक हय घराकडे होऊन पावे हय हय घरात व्हरून पावयचे म्हणल्यार ते हे म्हणटा मरे ताका होम डिलिव्हरी न्ही रे ऑनलायन ऑनलायन ऑर्डर हां ते हांव तशें करून पयर गडार गेलो पळयल्यार पुरा बंद आसात म्हाका हे आस न्ही गुळ्याच कागद आशिल्ले हांवें पुलिसां दाखयलो पुलिसान म्हाका वचूं दिलें हांवें सगळें मास्क बिस्क घालून गेल्लो मागीर थंय गेल्यारच म्हाका ते किराणी दुकानांतल्यान म्हाका ते लिंबा लोणचें तोंडाक पाड जालें रे तोंड पाड जाला बरें लागता लिंबा लोणचें घेया म्हणून दुकाना कडेन गेल्यार दुकान बंद आनी तो सकयल नंबर येयला तुमकां ऑनलायन ऑर्डर जाय जाल्यार ह्या नंबराक कॉल करा म्हणून घेवन म्हळ्यार ताका फोन करचे सकयल नंबर हांवें मागीर इस्रामान हांव गेल्ले इस्रामान ते नंबर दपटिले आनी हांवें हलो म्हणलो ताका हलो म्हणलो बाबा म्हाका लोणच्याची एक बरणी जाय आशिल्ली तुका आसा म्हणल्यार म्हाका हांव तुगेल्या दुकाना मुखार आशिल्लो म्हाका खंय घणकूण धाडून दिवं शकता तुमी काय चलता काय एक काम कर बाबा फाटल्या वाटेच्यान हांव दुकानांतच आसा म्हणटा म्हाका तू दुकानाकडे वचून फोन केला का म्हणल्यार हे गेले तेगेले विचार कसो उरतलो ते नंबर कोणा दुसऱ्या कोणा मेळटले थंयच वचून नंबर पळोवन जा म्हण जालें ना ऑनलायन ऑर्डर करूंक हे नंबर मारा म्हणून थंय मारल्यार तो म्हणटा बाबा हांव दुकाना भितर आसा फाटल्या दारान येवं म्हणून म्हटल्यार धंदो करतलो मनीस कसो बी धंदो करता म्हटल्यार हेजे वयल्यान शिकूं जाय आता आजा आत्ता इस्राम म्हणलं तर म्हाका आत्ता लक्ष येयलें काल का पयर म्हाका मेळिल्लो सायकल रिपेरी घेवन येयलो कोण आता इस्राम तू म्हणला आता इस्रामा घेऊन गेलो इस्रामान दाबून दिलो आमगेल इस्राम म्हणतो अरे देवा तेगेल भानगड सांगू गेल्यार तेगेल भानगड सांगू गेल्यार खूबच आसा तेगेल भानगड नाका सायकलाची मागेल भानगड जाता मागेल सायकल मरेक आतां न्ही सादारण हांव सायकल घेवन सादारण 20 वर्सां जालीं 20 वर्सां जालीं आतां इस्राम बी व्हरता रे हांव व्हरना
पयर हांव कारवार कित्याक गेलो सांग गुळ्यात नांवान मरे आतां कोणा सांगची न्ही म्हणल्यार तुजे कडेन सांगता गुळ्याच्या नांवान इले हेजी वेवस्था करया म्हण गेलो MSIL आसा रे थंय तो ओपन उरता ते उगडी उरता हय म्हणून कितें अबरूक मात्र लोक मरे हेल्मेट बडायल्यान तुवालो दोळ्या कडेन म्हणल्यार ते पुरा मास्क बी घालून लोक वयतात हांव गेलो कसो करून बडायल्यान एक तुवाल घालून गेलो तुवें लायनी उबी रावन कसो करून एक बाटली घेयलो 450 रुपये दिवन बाटली 450 हय माउंट ओल्ड नंबर 1 बेस्ट आशिल्ली माउंट ओल्ड नंबर 1 हय ती बाटली घेयलो हाज्या ती मॅकडॉवेल नंबर 1 अशें कितें नांव उरता गेलें कसलें मॅकडॉवेल नंबर 1 हा तेच म्हणील तेणी हय वाचता माउंट ओल्ड नंबर 1 हा ते घेयलो ती बाटली घेयलो आनी खोट्या गुटलून बी घेयलो आनी सायकलाक फाटल्यान तेका हे उरता मरे कॅरियर हय तेका लावन घेयला आनी सायकलाचेर बसून मारया म्हणल्यार मागेल मन म्हणटा मागेल मन म्हणटा आजा बाटली पडल्या कितें करतलो आजा बाटली सायकला वयल्यान ना सायकल पडले घेवन बाटली पडल्या कितें करतलो तूं बाटली पडल्या कितें करतलो मागेल मन म्हणटा बाटली पडल्या फुट्टली न्ही मागेल मना अशें विचार मागीर तकले विचार येयलो हय मरे अकस्मात जर 450 रुपये दिवन गेली बाटली जर तर सायकल पडून घेवन बाटली फुटल्यार बाटली गेल्ला घरा वचून पितल कितें तशें म्हणल्यार असो मागेले हांवें विचार केलो आनी उपाय केलो कितें केलां हायवेकात गेलो सुरी रुकाका सायकल लायलो आनी बाटली काडल्यान थंयच बसून पिलो फुल बाटली पुरा बाटली पिलो घरा कडेन वयत म्हणल्यार सायकल पडल्या बाटली फुटना बाटली फुट्टा ते हय आनी खरें सांग तुका देवा शपथ मागेल मनान सांगील तशें जालें पळय हांव तितली बाटली पिली न्ही मागीर सायकल घेवन येयली न्ही सायकल 3 कडेन पडले अच्छा सायकल 3 कडेन पडले आनी अकस्मात ती सायकलाक बाटली उरल्यार बाटली पडनाशिल्ली हा बरोबर एकदम मस्त केलं तुवें सायकल कशें पडलें कित्याक पडलें 3 कडेन कळ्ळें म्हाका तें आतां आसूं आतां उलय ना म्हणल्यार काय ना तुका मना दिशिल्लें सायकल पडटलें बाटली म्हाका पयलीं दिशिल्लें की सायकल पडतलें म्हाका मना दिशिल्लें आनी हांवें ती बाटली पिवन घेवन कित्याक फाल्यां बाटली वायट जावच नाका सोर पडचें नाका म्हण आनी ते खरें मनान सांगील तशें बाटली पडली सायकल पडले पळय हय अजय कळ्ळें म्हाका तुवें मनात तूं ती चिंतली पळय पयलें तशें म्हणून सायकल पडलें आतां कळटा कित्याक पडलें म्हणटा लोकांक कळ्ळें कित्याक पडलें म्हणटा तुका पयलें दिशिल्लें हाज्या मनांत तेच म्हणटा मनांतलें केन्ना हाज्या मनांत दिशी खरें जाता कळ्ळें तुमकां सगळ्याक ऐकावे जगाचे करावे मनाचे तशें मनाच केल्ल्याक मागीर मनात कितें दिसता पळय तें खरें जाता आतां कळ्ळें उरता तुमकां सगळें ती बाटली मागीर ना जाल्यार फुटून वयता आशिल्ली हय 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 एकदम बरोबर म्हणीक ना रे म्हाका खरें तर जिवाक मरे आजकाल मरे लोकां लेखे कळ्यार परिस्थिती पळयल्यार अरे कोण केन्ना लग्न जालो केन्ना कितें कांयच कळना मरे हा हे लॉकडावना हेजेन लग्न आसा म्हणल्यार आयकलें उंदू करतले का ना उंदू करतले ना का म्हणून आतां गेले आमगे शांतारामाल चड्याले ते गेले धाकल चड्याल लग्न आसा तो आनी केन्ना जावन आपूण लग्न जावन येयलो म्हणल्यार म्हणलं आजा म्हणून केन्ना जालें म्हण कळना हय जालें म्हण कळना तेगेले बी जावचें आसा अणशिकात दिता ताका हय अणशिकात दिता न्ही अणशिकांतल्यान हाडटा अणशिकांतल्यान ते काडतात कळ्ळें तुका पयलीं कितें जातालें लग्नाच पुरा सगळं समाज जाले नंतर लग्न पत्रीक बी आमगेले छापून हाडले नंतर खंय दवरताले पयलीं होन घेवन देवळा दवरतले आतां काल कितें जालें देवा कडेन सातरे देवळात दोन दवरतले आतां कितें जालें सांग कितें जालां पयलीं DC ऑफिसां दवर जा मरे तहसीलदार ऑफिसां दवर जा मरे हे बरोबर उलयलें तुवें कोरोना रोगा पायान सगळें पयलें देवळा दवरची पत्रिका देवाचे आशिल्ले मान आज अधिकारी लोकां जावन गेली जालें काय ना जालें एकदम बरोबर हय चल म्हाका पावून येत मरे हाज्या पयले प्रश्नाचे बक्षीस खंयचे प्रश्नाक हय हय खंयचे पक्ष पळया प्रश्न पळया खंयचे प्रश्न सांगा पळय आतां तुमी म्हाका प्रश्न तुमगेलो पयलो प्रश्न आशिल्लो राजेश कुमार पंताला काणकोणच्यान 1983च्या वर्ल्ड कप कोणा मेळिल्ले ते दुसरे प्रश्न आशिल्लो साईकरण बाबरेकराला जगातल्या सगळ्यात पयले कणंक खंय मेळ्ळे कणंक त्यानंतर समीर मीरा आशिल्लो प्रश्न आशिल्लो आय लव्ह यू ह्या शब्दाचो शोध खंय लागलो त्यानंतर सुनील तळेकाराला प्रश्न आसा घवाक आनी मामाक च्या आनी कॉफी एकच पिडी जाय जाल्यार बायल पयलीं कितें करतली तो प्रश्न आशिल्लो त्यानंतर रवी कसबेकाराला प्रश्न आशिल्लो खारगेच्यान लोक स्ट्रायक करतात शेतकरी माल उडयतात दूधकार दूध उडयतात तेजे बद्दल तुगेलें कितें म्हणणें आसा त्यानंतरचो प्रश्न आशिल्लो श्यामल बांदेकराला आज तूं कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री जाल्यार पयलीं कितें करतलो सुरत कदमाला प्रश्न सदाशिव गर्जन आशिल्लो फातर उदकांत उडयलो कित्याक बुडता त्यानंतर योगिता नायकाला प्रश्न आशिल्लो गोर जातलो जाल्यार कितें करूं जाय फिट आय मिळल्यार ताका सांगलें त्यानंतर नरेश सावंताला प्रश्न आशिल्लो
घरामुखार नवीन भाडेकरी येयला झाडू दाखयता तेजो अर्थ कितें उरतलो. त्यानंतर विठ्ठल पागील प्रश्न हाजे तूं 8 दिवसांनी निधी रुजू जातले काय जायना. बरोबर. त्यानंतर 11 प्रश्न आशिल्लो अनिल राणेला तुवें खाजुरा पाकीट हाडून ताणें गेलो. हा पाकिस्तान बांगलादेश बॉर्डराचेर उरिला खंय पुरतले. बराबर. त्यानंतर 12 प्रश्न आशिल्लो गौरीश पडवळकरालो जमिनी भितर लावा आसा जाल्यार तो भायर कित्याक दिसना. बरोबर. त्यानंतर प्रश्न आशिल्लो ज्योती हरिकंत्रालो मामा गिरते किते मामा कॅपो कुड्डे रावतात. ते कॅपो कुड्डान हे रावतात. ते पीठ दळूक कोण वयतलो. सुनील नायकाला प्रश्न आशिल्लो शिरवाडच्यान कोरोना कोंकणी भाशेत नांव दवरता जाल्यार कितें नांव दवरतले. बरोबर. हय. स्वाती बांदेकराला नाचकान बागच्यान प्रश्न आशिल्लो धू कुळारा वयतना आवगेर वयता म्हणटात बापागेर वयता म्हण कित्याक म्हणनात. तो एक प्रश्न आवडलो पळय म्हाका. खंयचा. फातर उदका उडयल्यार कित्याक बुडटा. फातर उदका उडयल्यार कित्याक बुडटा. कित्याक बुडटा. हय. कोण विचारलो तो प्रश्न विचारिल्लो सुरत कदम खंय तो सदाशिवगड. बाबा सुरत बाब प्रश्न खूब सुंदर आशिल्लो तुगेलो आनी तशेंच म्हाका उत्तर दिवंक बी म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक तितलें सोंपें उत्तर ताका. एकदम सोंपें उत्तर. हय. आनी तितलें ते मजेशीर बी उत्तर जालें ताका आनी मजेशीर प्रश्न बी जालो तो. चल हो आयज प्रोग्रामाचो ताका तो कितें भोवमान कितें दिता. सुरत कदम कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चंद्रगिरी नेचर क्यूर प्रस्तूत. चंद्रगिरी एंटी रेडिएशनची तुमकां बक्षीस म्हणून मेळटा. ताची किंमत आसा 1000 रुपये. तुमगेलो पूर्ण पत्तो व्हॉट्सअपाचेर धाडून दिया. तुमगेलें बक्षीस तुमकां घरपोच मेळटलें. हय. पत्तो मात्र धाडून दिवचा म्हणून. पत्ते धाडून दिवचा. पत्ते धाडून जाल्यार आमी धाडून दिवंक शकना हेंच्यान. म्हाज्या लांब आशिल्लो आमी बाय पोस्ट धाडून दितात. बाय पोस्टल एड्रेस तुमी बरोबर धाडून दिया. हय. म्हाज्यान बी घेवन येवन तो दिवूं जायना. लॉकडावन न्ही. हय. तर राजा आयचो भाग आमी हिंगाच सरया. मुखाल भागात परत मेळ्या. कारवार न्यूज कोंकणी तुम्ही डेली पळयात आणि जास्तीत जास्त लोकांक हेची लिंक शेअर करा आणि तुमगेल्या लोकांक सांगा की हो चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा म्हण. हय हय हे ते करा. ही जी लिंक आसा न्ही तुमचे जितले लोक वळखीचे आसात कोंकणी भाशीक लोक आसात सगळे लोकांक ह्या कार्यक्रमाची ह्या चॅनलाची लिंक धाडून दिया आणि तांकां सबस्क्राईब करचे सांगा. परत मेळ्या आज्या बरोबर मुखाल आयतारात आज्या सण ह्या कार्यक्रमात. तेदो म्हणल्यार नमस्कार. देव बरें करूं. तशेंच तुमगेले कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरा. कोंकणी लोकांचेर अभिमान दवरा. कोंकणी लोकांक मदत करचे मनात थाट करून दवरून घ्या की छापून दवरून घ्या की कोंकणी लोकांक आमी वयर हाडटले. कोंकणी भाशेच्या लोकांक वयर पावयतले आनी बरें कर रावा. सुरक्षीत रावा. खंय आशिल्ले कडेन बी बरें कर रावा आनी सगळ्याले आशिर्वाद तुमकां घेया आनी आशिर्वाद तुमगेले दिया. देव बरें करूं. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.